मये गांवांत मुखेल डांबरी रस्त्यार थळाव्या लोकांनी नळ कनेक्शनां घेतना चर खणून ते कितलींशींच वर्सां तशेंच उक्ते सोडल्यात। दुचाकी वा चारचाकी वाहनांक ताचो भोव त्रास जाता। पंचायत हे चर मारपाक परवानगी दिता जाल्यार काम जाल्या उपरांत चर तशेंच उक्ते सोडप्यांकडल्यान पंचायतीन लुकसाण भरपाय करून घेवची, तशेंच चर पुरिना जाल्यार PWDच्या उदका पुरवण विभागान तांकां कनेक्शनी दिवचे न्हय अशी मागणी समाज वावुरपी अजित भांबरेन केल्या। घरांक उदकाची कनेक्शनां घेवपा खातीर डांबरी रस्त्यांचेर चर खणून रस्त्याचे दुसरे वटेन पायपलायन व्हरतात। रस्तो खणून पायपलायन व्हरतात त्या वेळार परतून ते चर पुरप बंधनकारक आसता, पूण सहसा कोणच तशें करिना। मये गांवांत जायते कडेन अशे चर खणिल्ले दिश्टी पडटात। पंचायत ते कडेन दुर्लक्षच करता। पैरा वाठारांतल्या प्रमोद घाटवळ, देवानंद कारबोटकार, अजित भांबरे हांचे सारकिल्ल्या थळाव्यांनी समाजीक बांदिलकाय मानत स्वताच्या खर्चान डांबर घालून हे चर पुरोवपाचें काम केलें। गोवा 365 कडेन ताणें उक्तायिल्ल्यो ह्यो प्रतिक्रिया। कंपनीन पायपलायन घातलेली आणि अशेंच सांडलेले ते लोकांक त्रास जाताले, हांगा घडा 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 करून त्रास जाताले। लोकांक सायडीक घरां आसा तांकां आवाज रातचो बसून येतालो तो ट्रक गेले कितें गेले त्या खातीर आमचो पयरांचो ज्येश्ठ नागरीक प्रमोद घाटवळ हेणें खंयसून तरी एक पैदा केले डांबर आनी आमी ते आतां आमी घातले तिगांयनी मेळून घातले धाकटीन ताका साथ दिली आनी आमी ते घालून काम हे करून घेतलेलें आसा। एक तर पंचायत एका जर खळी मारपाक रस्त्यार डांबरीच्या दिता परमिशन जाल्यार पंचायतीन ते पयशे घेवन ते पंचायतीन करपाचे, ना जाल्यार PW वॉटर सप्लायन एक क्लॉज घालूंक जाय, हे मारून ती लायन जर जो पर्यंत रिपेर करिना तो मेरेन आमी कनेक्शन दिवचें ना अशें क्लॉज घालूंक जाय। ते आतां नवे क्लॉज घालतात पंचायत पळय, न्यू कनेक्शन दिताना कितें की आमी टँकर तुका दिवचे ना उदीक ना जाल्यार हे क्लॉज ते घालून घेतात। ते क्लॉज घालतात जाल्यार तेच्या बरोबर तेंच्यांनी हे क्लॉज घालचे, हो रस्तो रिपेर करून आमकां दाखोवचो। तेन्ना आमी थंय लागींच न्हू अशें, थंय तो चर आसलो पळय व्हडलो मातसो बरो मोठो आसलो, पूण येयल्ल्यो गेल्ल्यो गाडयांचे हे त्रास सांग लागले गाडा 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 आनी तो मातसो रून आसलो चर, तो मातसो रून आसलो तेका लागून आमी खंयसून तरी इल्लें हें हाडलें इल्लें तें हें वॉटमिक्साचें आनी तें म्हाजो एक शेजारी आहा थंय देवानंद कारबोटकर तेणी आनी हांवें दोगांयनी मेळोन तें काम मातशें हें केलें आनी एक अजीत भांबरो। पैरा मयेच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे।